आमी आसात मालपे पेडणे हांगा आसात आनी हे जे नवीन बायपास करपाक आयले जे नॅशनल हायवे 66 गेल्या वर्सा आमी रिपोर्ट केल्ले मे म्हयन्यात तेच्या उपरांत हे कोलॅप्स जाल्ले. आतां सुद्दां तुमी फाटल्यान जे पळयतात खंय तरी हिल जे आसा कोलॅप्स जाताना आमकां पळोवपाक मेळटा. हेजे प्रोटेक्शन वॉल बांदपाक आयले जे गेल्या वर्सा व्हांवन गेले आनी खुबश्या लोकांक त्रास जाले आनी खुबश्या हांगा येरादारीक सुद्दां प्रॉब्लम जाल्या. पूण आतां सुद्दां खंय तरी फाटल्यान तुमी जे पळयतात हांगाच्यान जे स्टार्टींग पॉयंट आसा आनी त्या वटेन सुद्दां येताना जे स्टार्टींग पॉयंट आसा दोनूय सायडीनसून सद्या कोलॅप्स जाताना आमकां पळोवपाक मेळटा. जे कंटिन्यू 3 दीस जो पावस लागल्या त्या पावसान बरेच जाग्यार खुबशे डॅमेज जाल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा. खंय तरी हे जे नॅशनल हायवे 66 जे बायपास हेंच्यांनी करपाक आयिल्ले मालपे पेडणे आमी गेल्या वर्सा अशेंच रिपोर्ट केल्या उपरांत मागीर ते कोलॅप्स जायत गेले, खूब दिसां बंद पडले. मागीर तेजे परत प्रोटेक्शन वॉल काडून स्टेप बाय स्टेप कट करून मागीर परत प्रोटेक्शन वॉल बांदपाक आयले. आतां परत खंय तरी भंय दिसपाक लागल्या की परत तेच जातलें की काय. कारण आतां जे काही जाग्यार स्लोपींग केल्या ते सारखे आसा, काही जाग्यार जे आसा परत कोलॅप्स जाताना आमकां पळोवपाक मेळटा. खंय तरी कन्सर्न डिपार्टमेंटान कन्सर्न ऑफिसरान हेचेर लक्ष दिवन हाचे जे काम जे आसा करप गरज आसा, नाजाल्यार परत होच सिच्युएशन जातलो आनी परत हो रोड बंद जावूं शकता आनी येरादारी महाराष्ट्र आनी गोंयाक हे जे कनेक्ट रोड जो आसा नॅशनल हायवे 66 परत खंय तरी बंद पडूं शकता अशें सद्या दिसपाक येता. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल बाळगीमनी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.